जे भाविक जे असतात त्यांनी सांचे पार तातूंत भितर दिंडी एक वेगळं चित्र हे असून ह्या वैशिष्ट्य अशें एक आसा गोंयांतलो एक एकमेव असो 7 दीस चलणारो खंड असो भजनी सप्ताह हा देवा महालक्ष्मी माये कडेन आमी नागेश देवा कडेन मागता की जे हे सेवा करतात तांकां बरे तरेचे ज्ञान बुद्धी आरोग्य प्राप्त करून दिवचें आणि असोच तरेचो अखंड भजनी सप्ताह चालू उरचो ते खातीर आजचे भुरगे जे आसात तांकां भुरग्यांक ताकद दिवची आणि जी अजून पर्यंत एकूय वर्स खंड न पडणारो भजनी सप्ताह कला आणि संस्कृती मंत्रालयाच्या वतीन ह्या भजनी सप्ताह आर्थीक माध्यमांतल्यान आमी सपोर्टूय करतात आणि तुम्ही आता पळयलेलो आसात की वेगळे प्रसन्न अशें वातावरण ह्या सगळ्या नागेशीच्या स्वयंभू नागेशाचे प्रकारांत घडिल्ले आसात। हांव सगळ्या भाविकांक शुभेच्छा लागता आनी बरें तांचें निरोगी आरोग्य प्राप्त करून दिवचें अशेंच ह्या वेळाचेर अत्यंत आनंददायक वातावरणात सबंद बानोडे गांव आणि आजूबाजूचे जे लोक आसा ते हांगा आयिल्ले आसा। पारंपारीक सप्ताह 7 दिसांचो जो फाटले शेनवारा चालू जालो जी दिवली 12 वरांचेर काल दवरली आणि 24 तास अखंड नामस्मरण सप्ताह गोंयांत जर चलता आसत तो आमच्या नागेशी ह्या देवळात आणि हाका हिरिडीन भाग घेता सगळे गांवचे लोक गोंयचे लोक आणि मोठे मोठे दिग्गज भजनी कलाकार। आज म्हाका खूब आनंद जाता आज ह्या सप्ताह कमिटीचो हांव ह्या वर्सा अध्यक्ष जाला आणि अंदूच्या 7 दीस मोठे उमेदीन प्रत्येक गांवच्या तरुण वर्गात आणि वयस्कर वर्गात हातभार घेतलो। त्या शिवाय बायलांचे ग्रुपूय मोठ्या प्रमाणात ह्या सप्ताह भजनेत भाग घेतलो आणि आज ताजी समाप्ती आसता। ह्या समाप्तीक सकाळी 10 वरांचेर नागेशाक नमन करून आमी श्रवणाक त्यानंतर बेताळ त्यानंतर महालक्ष्मी अशें करीत असो पारंपारीक मेळ जो आसा आमचो पारंपारीक जो भजनी कलाकार तातूंत भाग घेवन तो रावंड मारून जेन्ना हांगा ह्या प्राकारांत भितर सरता तेन्ना एक आनंदाचें वातावरण हांगा तयार जाल्लें आसता। उत्स्फूर्त अशी सबंद गांवचे लोक आणि इतर भागांतले लोक आपल्या सगळे फॅमिलीक घेवन उत्सव पळोवपाक येता।